हे बलिदान बांधवपणाच्या स्वातिके पोटात जमल्या वचून तुका हे वरदान जेजू तुझी जिवा सर्गीची पवित्रता दैविक तुझी दादोस करता जीवन जेजू तुझी मरण जीविताची कारण अमर पुनर्जीवन परवशाचे किरण मगर बावबणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या आयताराच्या देवस्तुतेक मोग सुस्वागत मागता. साद्या काळाचो 19वा आयतार आज संभ्रमच्या वक्ता एका मनाची काळजाची जावन निमिसाचें बलिदान भेटोवया. हे संदर्भार जल्म दिसाक अर्घ जावन विस्पटेता सिंथिया सायमन कोर्डा वासई मुंबई. ताचे बसत मागता आसतना अर्घ जावन विस्पटेता ट्रीजा रोचू नित्याधर वडो. देवदीन दियोग आनी बेन्ना रोड्रिगेस आत्म्या एडवर्ड रोड्रिगेस आनी कुटाम रुजाय वडो. देवदीन पाऊल डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मिस्पेटयता पॅट्रिक आनी आंजेलिन रोड्रिगेस मिलार बाय वडो. तशेंच म्हजी माय लिना नोरोना देवदीन जाल्ली आसा. तिच्या मरणाची रीत फाल्यां आमी संभ्रमतांव तिच्या आत्म्या खातीर विशेश करून हे संदर्भार आमी मागया. आमच्या समेस्तां खातीर मागया. आमकां दुखेस कुटुंबा खातीर आमच्या विशेश करून तुमी मागा. तशेंच जे कोण मागतान बसयलां सुद्दां आस करून तांचे बसत तुमी एकामेका खातीर मागया. हें मिसाचें बलिदान भेटयता फादर रोहन डायस रेंद्रेस्त याजक हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. तांचे बसती आमी मागया. तांकां बरो स्वागत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाचेनो सोम्याच्या जेवणांत वांटो घेवच्याक आज आमी ह्या देव तेंपलांत सांगाता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती भावार्थ आमच्या जिविताचें भोव मोलादीक दिरवें तें आमी जागृतकायेक सांबाळूंक जाय म्हणलो संदेश दिता. पवित्र येवकारिस्ता मारिपात आमचे थंय येवच्या सोम्याक भावार्थान येवच्याक आयती जावया आनी आमचें भावार्थाचें दिरवें सांबाळूंक करपा मागया. हे पवित्र रितीन फावते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणोवया. हांव पातकी सपदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तनांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेम सदां संकार मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. महिमा देवा उत्सर्गी
संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सौम्या देवा देवाचे शयी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणी मानून घे कित्या पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सपदवेदार आणि ससनाच्या देवा बापा म्हण तुका उलो मारूंक आमी देर घेता तुजो पवित्रत्व आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक बर आनी अशें तुवें बसयल्लें दायज आमी जोडिशें कर हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्मेच्या एकपणान जेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. जाणवयेची पुस्तकांतले वाचप ती रात आमच्या पुर्वजांक फुडेंच कळीत केल्ली कित्याक आपणे कसल्या सपुताचेर विश्वास दवरलेलो म्हूण जाणा जावन तांणी धैर्य घेवंक जाय आसलें. तुजी परजा प्रामाणीक मनशाचे सडवण्याचे आनी आपल्या दुस्मनाच्या नासाची प्रतीक्षा करीत आसली कित्याक तुवें आमच्या दुस्मनाक क्यास्त लायले तेन्ना तुवें आमकां तुजेशी आपोवन मैमेवन केलें. आशिर्वादांनी तशें आकांतांनी तुज्या भाग्यवंतांनी वांटो घेवंक जाय म्हूण बऱ्या मनशाच्या भाग्यवंत भुरग्यांनी गुप्ती बलिदानां भेटयली आनी एका मनान हो देवाचो कायदो म्हूण मानून घेतलो. हाचे आदींच ती आपल्या पुर्वजांची स्तुती गितां गावंक लागली. देवाचे उतर देवाचे वडपकार. घेतला तो लोक पागी नीतिवंतानो सर्वेस्पराक उल्हासाची गीतां गाया विदय काळजाच्या असली स्तुती सोपता जी परजा सर्वेस्पर सापलो देव म्हूण वळखाता जय परजे कापले दायज करून ताणें सर्वेस पोरां आपले दायज कर घेतला तो लोक पागी सर्वेस पोर जाल्यार आपली भया भक्ती आसलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्तल्यांचेर जतनेन नादर घालता तोच तांकां मरणांतली
सर्वेस्पोरा आपले दायजन घेतला तो लोक भागी सर्वेस्पोरा आपले दायजन घेतला तो लोक भागी हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप बाबा भयणीनो भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगतीचो तारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशांत आमकां आसा ती कत्री भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवल्ले भावार्था वरवीं ते अब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक दायज कशें मेळचो आसलो त्या गांवाक वचोंक तो भायर सरलो आपणें खंय वेचें म्हूण न्हू ताका कळीत नातलें जाल्यार आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो भावार्था वरवीं बसयल्ल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक तंबांत तो जियेलो देवाची तिस बसवणी घेतले इजाक आनी जाकोबी अशें जियेले कित्याक देवान सय येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी फातर घालून बांदून हाडल्या शारांत जियोंक अब्राहम राखो नाशिल्लो भावार्था वरवींच साराक गर्भेस्त जावची सकत मेळिल्ली आवय जावची प्रायतिका उतरली तरी आपणाक बसवणी दिल्लो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें ह्या भावार्थाक लागून मोरोंक लागीं पावल्ल्या एक मनशा तावन मळबा वयल्या नखेत्रां बरी आनी दर्या वेळेचे रेवे बरी मेजूंक जायना तितली संतत उपजली भावार्थांतच ही सगळीं मनशां मोरून पावलीं देवान बसयल्लें तें तांकां लाभोंक ना जाल्यार तें सगळें पयसतावन तांणी पळयलें आनी ताका स्वागत दिलो आपूण संवसारांत परकी आनी वाटसुरी म्हूण तांणी उक्त्यान सांगलें अशें सांगतलीं आपलोच म्हणलो एक गांव आपूण सोदून आसात म्हूण स्पश्ट दाखोवन दितात आपूण सोडून भायर आयलीं त्या गांवा विशांत ती चिंता करीत आसलीं जाल्यार तें फाटीं वचोंक तांकां कसलोपुणी संदर्भ मेळटो पूण ती सक्कड एक उत्तम गांवाक म्हणजे सर्गींच्या निवासाक आशेतलीं मनशां देखूनच देवाक तांचो देव म्हूण आपयतना तो लजना कित्याक ताणें तांकां एक शार तयार करून दवरलां अब्राहम देवान ताची परिक्षा केल्ल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो बसवण्यो ताका लाभल्यो जाल्यार आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक तो तयार आशिल्लो त्याच पुता विशांत देवान म्हणलें इजाका मुखांत्र तुजी संतत हांव स्थापीत करतलो मेल्ल्यांक जिवंत उठोवपची पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें देखून मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्ले बरी तो ताका फाटीं मेळ्ळो देवाचें उतर देवाचे वडपकार जागृत राबा ऐती राबा कित्याक मनशा पोत खंयच्या वेळा येतलो तें तुमी नेणा सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या
त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणा लागलो, ल्हानशा हिंडा तूं कांय भियेनाका. तुमकां आपणाचें राज्य दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. तुमचे आस्तबदीक विकून मेळ्ळलो दुडू दान धर्म करा. पोरण्यो जावन पिंजना तसल्यो चिरयो करा. सर्गीं सराना तसलें दिरवें पुंजया. थंय सोर सरशी येना. साणस कांतोन विबाड करिना. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. तुमचे कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाटींक घरा येवन दारार बडयतना तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरी तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदाळा पाटी येता गाय म्हूण ताची ते वाट पळोवनच रावतात. आपलो धनी पाटी येतना जागे रावन तयार आसा ते साकोर बागेस सय. खरेंच हांव तुमकां सांगता, धनीस आपलें कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येतना जागे आसा ते साकोर बागेस सय. उगडास दवरा, सोर अमक्याच वेळार येता म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडूंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतनातले घडये मनशा पोत येतलो. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या ही ओपार तूं आमकांच की हेरां सोमेस्तां की म्हूण सांगताय. सोम्यान जाप दिली, तर धन्यान आपल्या घरदाराची कबडदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार पोड मेजून दिवंक नेम्यारलेलो पातयेणेसो आनी बुद्धवंत कारबारी म्हळ्यार कोण तो. आपलो धनी घरा पाटी येतना आपलें काम करन आसलेलो साकोर बागेस सय. सतत हांव तुमकां सांगता, तो ताका आपले सगळे आस्तेचो कारबारी करतलो. पूण तो नोकर म्हजो धनी पाटी येवंक आनीकी वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या साकरा साकळणी कश्टीत जाल्यार आनी अंमल चडटा पर्यंत पियोन पडत जाल्यार त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्या दिसा आनी ताणें चिंतनातल्या घडये येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासांची गत तांकां थारायतलो. आपल्या धन्याची खुशी जाणा आसुनी ते पाळोवंक तयाराय करिना जाल्यार नोकरां मारन बडयतले. पूण आपल्या धन्याची खुशी नेणा आसुनी जर कोण शिक्षा फावत जावचेत आसली करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडटले. कित्याक जाका चड दिलां ताचे लागचें चड घेतले आनी जाका अदीक चड दिलां ताचे लागचें अदीक चड पाटी विसारतले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जिणयेंत सक्कड अनिश्चित अनसर्टन आनी सक्कड बदलता. कसल्याच संगतीची खात्री आमकां थोडे फावटी आसना. जिणींच आमची अनिश्चित जावन आसा. विल्फी रेमेंबर्स आपल्या ताच्या एका गायनाची उतरां हे परी आसात आनी ही तुमी जायते फावटी आयकल्यांत. 4 दिसांचो संवसार कितलो उडता, मोन करून त्या रसनारान फुंकल्यार पडटा. हांकारांनी आनी दरबारान हांगा कितें घडटा देखतलो रसनार आसा वयर दोरी लांब सोडटा. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या संवसारी आमी कोणच परमनंट सिटीजन्स नाव. थोड्या तेंपा आदीं आमी घडलेलें एक प्लेन क्रॅश हाच्या विशयांत न्यूसार आयकलां वा वाचलां. कितले जाणांनी आपली जिणी बऱ्या फावंडार बांदूंक एका नव्या शहराक नव्या देशाक वेतेलीं. कितलीं स्वप्नां तांचे तें आसलीं सक्कड फिड्ड्यार जाता, सत्यानास जाता. जाते वर्सां आदीं आमच्याच मंगळुरांत बचप्यांत प्लेन क्रॅश जाल्ल्या वेळार 158 जाणां मरण पावतात. तांतूं वांचून उरतात केवल 8 जाणां मात्र.
तांणी प्लेन बोर्ड करता आसतना तांकां कळीत नासलें की हें तांचें निमाणें पयण आसतलें आनी फाल्यांच्या दिसाचो उजवाड ती पळोवची नात म्हणून ती नेणां आसलीं. मोगाळ भाव भयणीनो, आमची जिणी अनिश्चित. मरण पावल्या जायत्यांक जायतीं येवजनां आसलीं. थोडीं काजार जावंक म्हणून आपल्या गांवाक पाटी येतलीं. थोडीं तांणी बांदल्या नव्या घराच्या उक्तावणाक येतलीं. थोडीं सैरीक पळोवंक येतलीं. आनी थोडीं आपल्या कुटुंबादारांक जायत्या तेंपा उपरांत मेळोवंक पाटी येतलीं. पूण अशें तांचे जिणयेन घडात म्हणून तांणी चिंतूंक नासलें. मनीस जाल्ल्या आमी जायतीं येवजनां करता, जायती आस्त पास्त दुडू आमी एकठांय करता, पयशे एकठांय करता, बऱ्या कामाच्या सोदनेर वेता. पूण जायते फावटी आमकां समजना की आमची जिणी जायते फावटी 4 दिसांची जिणी म्हणून. मोगाळ भाव भयणीनो, असलें आपोवणें कोणाक खदाळा येता, निमाणें तें आपोवणें हें आमकां सांगूंक जायना. देखून जेजू आमकां सदांत आयती रावोंक आपयता. आयच्या शुभ वार्तेद्वारी जेजू आमकां तयार रावा, आयती रावा, जागृत रावा म्हणून सांगता. आदल्या आयताराच्या शुभ वार्तेंत निमाणें जावन जेजू सांगता, हत्त पिशा, आयच्याच रातीं तुजो जीव पाटी विसारचो आसा. तर कोणा खातीर ही सर्व तयाराय? कोणा खातीर तूं सक्कड ओट्ट कन्न दवरताय, एकठांय कन्न दवरताय? आयच्याच रातीं तुजो जीव पाटी विसारचो आसा. आयचे शुभ वार्तेन मोगाळ भाव भयणीनो आमी वाचता, तुमचे कमर बांदा, तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाटी घरा येवन दार बडयतना तक्षण उक्ते करतेल्या साकरा बरी तुमी जाया. धनी मोद्यानेर येताना जागे आसा ते साकोर बागीस सई. सोर अमक्याच वेळार येता म्हूण कळीत आसा तर ताचें घर फोडूंक तो सोडतो ना. देखून जेजू आज आमकां आयती रावोंक आपोवणें दिता, कित्याक तो खदाळ येता ती घडी ही आमी नेणाव. मोगाळ भाव भयणीनो, नवकरा बरी आमी जायते फावटी 2 चुकी करता. पयल्यान पयलें म्हजो धनी पयस आसतना म्हाका कितें जाय तशें हांव करता म्हणलें हें चिंतप जायत्यांत आसा. हें थोडे फावटी आमचें तें आसा. आमी चुकता. आमकां थोडे फावटी हाच्या विशयांत आमच्या मोतींत येना वा काळजांत हें उदेना की आमचो सोमी आमचें तें सदांच आसा. आनी जायते फावटी आमी चिंतिनातले बरी थोडे फावटी नेणारपणान वा जाणा जावन पथकां आदारता आनी हाची पथकाची जबाबदारी घेना आनी जबाबदार म्हूण आमी त्या रितीन आमी जियेता. सर्व सारकें करूंक म्हजे कडेन जायतो वेळ आसा म्हणल्यार दुसरें चिंतप मनशा तें जायतो वेळ म्हाका आसा आनी हें सर्व हांव सारकें करूंक शकता म्हणल्यार हो नवकर चिंता. आनी जायते फावटी हें आमचें चिंतापी जावन आसा. जायतो वेळ म्हाका आसा, कोणा कडेन हांवें बोगसाणें घेवंक ना, कोणा कडेन राजी जावंक ना, ताच्या सांगात राजी जावं आनी जायतो वेळ आसा म्हणलें चिंताप आमचें तें थोडे फावटी. धणी येवंक वेळ आसा अशें आमी सर्व बरीं कामां करूंक गळाय करता, पाटीं करता. ही नवकराची दुसरी सूख आनी जायत्यांची आमची दुसरी सूख जावन आसा. पवित्र सभेच्या शिकोवण्या प्रमाणे प्रत्येक रितीन कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च CCC आमी म्हणटा 680 682 ह्या बरोवण्यांत अशें बरयल्लें आसा, निमाण्य घडये जेजू आमकां आमचो भावार्थ आनी बऱ्यो करण्यो पळोवन झडती करतलो. बरें वायटाचें वयर जैत जोडटलें तवळ पर्यान आमी सोमयाक आमच्या भावार्था वरवीं आनी बऱ्या करण्या वरवीं परगटूंक जाय. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आज आमकां आयती रावोंक आपोवणें दिता. आमच्या पथकाची जबाबदारी घेवंक आमकां आज आपोवणें दिता. ताणें दिल्लें ती जायतीं देणी आसात, ताणें दिल्लीं ती जायतीं तालंतां आसात.
हे कसल्या रितीन हांवें उपयोग केला म्हण आमकांच आमी विचारचें. बरें आसा आमचें तें देणी तालेंतां पेल्या खातीर आमी कशीं ही उपयोग केल्यांत हें सोमी आमकां निमाण्या दिसा विचारतलो. आनी जायते सर्व वायटांतावन अनैतिकायेच्या जिणयेंतावन अदेवस मागोंक जेजू आज आमकां आपयता. आनी पेल्या तें वांटून घेवंक कसलेंच निर्लक्ष दाखयनासतना आनी तशेंच अधिकाराचो दुरुपयोग करिनासतना पेल्याक बरें करूंक जेजू आज आमकां आपयता. मदर तेरेसा म्हणटा आमी कितलें केलां हें सोमी विचारचो ना, आमी कितलें मोगान केलां हें खंडीत जावन सोमी जेजू क्रिस्त आमकां विचारतलो आनी हाची जबाब आमचें तें आसूंक जाय. दुसऱ्यान मागणें करन आमी आयती रावया, तयार रावया, देखून देवाचो ताळो पयल्यान पयलें आयकोनचो आनी हाच्या खातीर आमी मागोवंक आसा. पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आमी आयकोवंक आसा, नियाळ करूंक आसा, कुटुंबा सांगात आमी मागोवंक आसा आनी तवळ देवाचो ताळो आमकां आयकतलो. पेल्याचो ताळो आमी आयकोवचें आमच्या मोगाच्यांची. जायते फावटी आमी जायत्या कामांनी मग्न जाता पूण आमच्या कुटुंबादारांक मोगाच्यांक आयकोवंक आमी विसरता. पेल्याचो ताळो आमी कितलें आयकता, आमचोच ताळो आमी आयकोवचें. एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स आमच्या अंतस्करणाची जडटी करून आमच्या अंतस्करणाचो ताळो आमी जायते फावटी आयकोवंक चुकता. हें आयकोवंक सोमी जेजू क्रिस्त आमकां आपोवणें दिता. पापा फ्रांसीस म्हणटा मागणें एक बळादीक हातेर आनी आमी हे देवा तें संबंद जोडून हाडूंक एक व्हडलें हातेर जावन आसा. आनी ह्या वेळार पापा फ्रांसीस एक मागण्या विधान सुमेत दिता, 5 बोटांचें विधान. हें तुमी जायत्यांनी आयकलां आसूंक पुरो. आमी हात जोडटा आसतना जे खंयचें बोट आमचें लागसर आसा म्हणजे आमच्या मोगाच्या पासत, कुटुंबादारां पासत, आमचे इश्ट मंत्रा पासत मागोवंक उगडा आसता वरचें. इंडेक्स फिंगर, पॉयंटींग फिंगर, कोण आमकां दिशा दाखयता, आमची टिचरां, मार्गदर्शकां तांच्या पासत मागोवंक. मिडल फिंगर हें लंब बोट जावन आसा, जो कोण अधिकारांत आसा तांच्या पासत मागोवंक. रिंग फिंगर हें अदीक अस्कत बोट आनी ह्या वेळार दुबळ्या धाकट्या पासत मागोवंक. आनी तशेंच पिडेस्तां पासत मागोवंक आज आमकां आपोवणें. निमाणें धाकटलें हें बोट खालतिकायेन निमाणें जावन आमी आमच्या पासत मागचें. देखून जेजू आज आमकां आयती रावंक आपयता आसतना मागणें करून ताच्या सांगाता संबंदान वाडोवन हें आयती रावंक आमकां आपोवणें जावन आसा. तिसऱ्यांनी निमाणें जावन आमी सोम्याच्या येण्याक राखून रावया म्हणजे देवाचें राज बांदूंक आमी सदांच वावरूंक आसा. तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचीं मौल्यां आमच्याच जिवितान, कुटुंबान काम करचे कडेन, वावर करचे कडेन, शिकचे कडेन मोगाचो शांतीन जियोवन पेल्याक भोगसून जियोंक जेजू आज आमकां आपयता. जे कितें वांटे फांटे आमकां करता ताचे विरोध आमी रावचें आनी हें आमी परचे परस कोडयालांत दाखयलां. जेन्ना छत्तीसगडाच्या सिस्टरांक कन्वर्ट करता म्हणलें हें ताचे खातीर तांकां अरेस्ट केलें, आमी जाणा आसा. हाचे विरोध आमी प्रतिभटन केल्लें आनी हांगासर आमचें कितलें एकवट आसा हें आमी दाखोवन दिलां. आनी जायते जाग्यांनी देशांत आमच्याच वा परगांवांत क्रिस्तांवां विरोध जावचे ते अन्याय हें आमी जाणा आसा. हाच्या खातीर मागोवंक आनी हाचो खातीर आमी एकवटान रावोंक जेजू आज आमकां आपयता. देखून आमी समाधान, शांती परगटया. आमच्याच जिवितान समाधान, कुटुंबान समाधान, फिरगजेन समाधान मागता आसतना राष्ट्रां मदें जें कितें जावन आसा, रशिया आनी युक्रेन जावंक पुरो, इज्रायल आनी पॅलेस्टायन जावंक पुरो, जें कितें जावन आसा हें आमी जाणा आसा. हाचे मदें समाधाना खातीर आमकां कितेंच करूंक जायना म्हणून चिंतल्यार मागोवंक आमकां साध्यता आसा. मागणें करून पेल्या खातीर जें कितें बरें करूंक जाता हें आमी करचें. तर मोगाळ भाव भयणी, अशें आमी सुमी येता आनी आमकां तो जबाबदारी वोंत विश्वासी रावोंक आनी पेल्या तें मोगान एकामेकाक तें देखूंक, पेल्या तें मोगान रावोंक, शांतीन रावोंक आनी तशेंच बोगसाणें पासारूंक, आयती रावोंक जेजू क्रिस्त आज आमकां जाय जावची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी सर्वां मागुया. उबे रावून आमच्या भावार्थाची उसाळणी आमी करुया.
एकाच देवा सतमंता सपवित्रार बापतो सर्गाने पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पोतो सर काळा आदीन बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपसरलो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैबाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशा पसत आनी आमचे चडवणे पसत सर्गात तो देवलो आनी पयर आत्म्या वरवीं आमकां बरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पोंस ताकाल ताका कुसार मारलो ताणें कस मरण सुसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे आनी मेल्यांची मुसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीव दातात तो बापा आनी पुताता निर्जला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी देवदूता वरवीं स्थापिल्ले सभेक सतमंता पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो आतां सर्व आमची मागणी देवा बापा मुखार आमी हाडुया. बापा पवित्र सभेच्या मण्यारांनी त्यागाची समर्पित जिवीत सर्व लोकांक संवसारी संगतीच्या व्यर्थपणा विशीं एक उत्तम शिकवण जायशे कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आय. संवसारांतल्या सर्व ग्रेस्त राष्ट्रांनी देवान तांकां दिल्ली ती ग्रेस्तगाय देवाची देणे म्हूण मानून घेवन गरजेवंत दुबळ्या राष्ट्रा सवे वांटून घेवंक राष्ट्रांच्या मुखेलपणाक बरें मन दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या फिरगस कुटुंबान खंयचेय भेदभाव नासतना सर्वच एकच देवाची भुरगीं म्हणले मनोभाव उदेवन सव कुटुंबांनी माया मोगाची वातावरण आनी सेवेचो मनोभाव रसोवंक म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या फिरगस कुटुंबान खंयचोय भेदभाव नासतना सर्व एकच देवाची भुरगीं म्हणलो मनोभाव देवन सर कुटुंबांनी माया मोगाचे वातावरण आनी सेवेचो मनोभाव रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या मुखार हाडल्यान ती सर्व आमची मागणी दयेन तूं मानून घे आनी तुज्या कुशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. जीवन मुझे सोमिया होते दे मका संसारिया कोयना जामी करे
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नियाक्या पवित्र सभेच्या आदपाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका वेटोवची देणी तुजे काकुळतींतून आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सपदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखल्या मासुमेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या महिमे वंसक प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पतो, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव.
सर्वेस्परा के संवसारात विस्तरलेली तुझे पवित्र सभेचो उडास करी. लिओ आमचो बापा, पीटर पॉल आमचो गोळी बापा आनी सगळी येजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून बेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगती दंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखार मळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाच्या माया संगती तिसपती भगेवान जोजे भगेवान धर्मदूता आनी सर्व कडी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सपोदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्यान शिकयल्लें मागणें व्हडा भावार्थान सांगाता आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व कादांतलीं वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर्व सुभागी. प्रार्थुया. मोगाळ बापा
तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला, ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या सताच्या उजवाडांत आमी तिरायेन जियो. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. मुखाच्यानो आज सांजेर 4 वरार म्हज्या मायेच्या मरणाची रीत ताकोडे गरजेन चलतली. 3:30 वरार घरा मरणाची रीत आरंभ जातली. लगभग 2 वरांतावन आमच्या घरांत मरणाचे दिश्ट घालच्याक अवकाश आसतलो. उपरांत 3:30 वरांक इगर्जे कुशीन मरण सोंपतलें. 4 वरार मिसाचें बलिदान आसतलें. तुमी सर्वांनी म्हज्या मायेच्या मरणाच्या रितींत वांटली जावन आमकां तिच्या भुरग्यांक बुजवण पटोवंक आनी आमच्या मायेच्या आत्म्याक शांती मागूंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. येदळ पर्यंत तुमी सांगात दिला, मुखारी सांगात दितल्या म्हणून फात येता. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोबे आसो आनी सपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वावरतांचो जोडलो उजवाडांचो पांको, दैरान आमी भरून परगट्यांक क्रिस्ता, शांती पासून वावरून नीती पासून सुसून संतोषल्या राडून जाव्या सास मोगा. जेजू तूं आमचो आधार, मोगा तूं आमकां सांबाळ. कुर्बेसर आमी आसूं जियेशीक सदांकाळ. जेजू तूं आमचो आधार, मोगा तूं आमकां सांबाळ. कुर्बेसर आमी आसूं जियेशीक सदांकाळ. मोगाळ पुता सुवे अवकार मोरी आशीर्वाद देवा. नमान बाळक जेजू आशीर्वाद दिया रोजारी साहेबिनी आम्हा बसोत विनंती सगळी संगता बगीन कुर्साचे कृपेन इरोम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळक जेजूचे पूर्ण शेत अलंकार. फादर मेलविन आतां तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस. तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळू जेजूचें पूर्ण शेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पूर्ण शेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पूर्ण तळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयां तळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस, उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान, 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान, उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण, पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें, भलायकेची सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुडकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी